पिढी आमच्या गांवांनी पळय फोर्सान पळय घाल्लेली आहा हेणी लोकांचे कितें बरें चिंतून घालूंक ना. पयले सद्या आमच्या लोकांक उदीक सारकें ना, लायट सारकी ना, आमची शेतां काबार जाता, आमची तोंय काबार जाता. ताका लागून आमी हिंगासर हे लोक एकठांय जाल्ले आहा कित्याक ही पिढी आमकां कशीच आनी ओरिजिनल प्लॅन पळय काडला हे दोनीय आमच्या गोंयान आमचे पाड जावपाचे. कित्याक आमच्या गोंयकारांचो फुडार काबार जातलो ताका लागून आमी हेका ओपोज करता. उदकाक लागून व्हडले त्रास जातले कित्याक आमची जी पायपलायन जी आमच्या गांवांनी पळयलेली आहा ही सगळे व्हडले वर्टिकल डेवलपमेंट पळय म्हणटा हे सगळे उदीक ते ओडून व्हरतले व्हडले व्हडले मोटर घालून. आमची तोंय आहा ती सगळी काबार जातली, बिल्डिंगां तर येयली जाल्यार तेंची फोसां सगळीं देंवतली, आमच्या घरांनी येतली आनी हे दोंगर पळय सगळे लीप करता ही सगळीं दोंगरांतलीं जानवरां वयतलीं. पिढी आड फोर्सान कित्याक हाडटा तुमी? आनी आतां म्हणटा आमी आयकलां की ते कोण मायकल लोबो आनी विजय सरदेसाय आनी तो बाबूशबाब म्हणटा म्हणून कितें हे 4-5 बोडकां कितें करतले काय म्हणून. तुमकां जो दिसता आमी 4-5 बोडकां तांकां गेले फावट सांगलेले आहा तुमी ओपिनियन पोल घेया लोकांचो 4-5 तर बोडकां तर आमी हाल जिखले तुमी. लोकांक जाय तशें जावं दी. कित्याक तुमी उलयता इतलेच लोक येयले तितलेच लोक येवंक ना म्हणून कित्याक भिल्या तुमी? पळोवया ओपिनियन पोल जावं दी वोटींग लोकांक जाय पळय तें जातलें.